देवा रोगतान केली एकूच मोगाव आमी आमची मोना सोदोस्ता आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासता सोय 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 सोर्वेस मोरा आमची मोना संतोस्तात आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासता सोय 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 सोर्वेस मोरा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता स्कायलो फेर्नांडीस. आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रू आंतोनियो वालीस आनी पियेदाद वालीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. कॅनेट आनी सिंथिया सिल्वेरा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. जोनिता वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तांचे पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी तांकां सगळे पिडेंतलीं बरीं करूंक. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता फिलिपिना फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमच्या रितीराचो दुसरो दीस. मागुया हो रितीर आमकां फळादीक जावंक रितीरान भाग घेतल्या पासत आनी हो रितीर दिवंक येतल्या पासत देवान तांचेर कृपेचो आत्मो घालूंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. गरीब ती सुभागी भाग्यां भाव भयणीनो आमकां जेजून शिकयल्यान आनी भाग्यां म्हणल्यार आमकां एक खात्री देवाच्या आशिर्वादाची देवाच्या आसण्यांची आनी देवाचे कृपेची. पूण जायते फावटी भाग्यां जिवंक आमी फाटीं उरल्या. देवाचे काकलुतीक हे मिसाचे सुरवातेक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून कॉलोसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्या म्हणटूच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेग. तुय स्वर्गार
क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारी कुशो तुमी मारून उडयात. कामचार, मेलेपण, पातकाची ओड, कोट्ट्यो वोंडावण्यो, आपस्वार्थ. हो आपस्वार्थ म्हणल्यार कुड्ड्यान देवाची पुजा. असल्या वस्तूंक लागून देवाचें आयकोनात तांचेर देवाचो क्रोध देंवता आनी तांचे बरोबर तुमी जियेताल्यात तेन्ना असलीं कोटी कर्तुबां तुमी करतल्यात. पूण आतां हें सगलें तुमी सोडून दिवंकूच जाय. राग, क्रोध, विकोटाय, चाळयो आनी मेलें उलोवप. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारिनाकात, कित्याक आदल्या पातकी सैमाक आनी ताच्या कर्तुबांक पाठ करून तुमी नवीं मनशां जाल्यांत. आपली पूर्ण ओळख मेळोपर्यंत ह्या नव्या मनशाक तोच रचणार परतून परतून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्ले आनी सुनोत ना केल्ले, पोरकी आनी सितियांनी लोक, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस, असले वेगळोचार आनीक नातूच. एकलोच क्रिस्त आसा, तोच सोगोट आनी सोगटांतूच तो आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. एकदां म्हणुया. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदिवोन ताच्या तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रचलाय तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवडीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करून. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. अशें सोगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुज्या राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोगता. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. Sorvespora, 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 स्वामी मुट्टा. कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मुजोरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सभेंतली भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवांचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलेल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. सुभागी आनी हाय हाय. भाव भयणीनो, आयज बागयोंत लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतलीं बागयां आमी वाचल्यांत. तीं मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां 8 बागयां सरळ मेळटात. जाल्यार बागयोंत लुकास ती 2 बागांनी वांटटा. एक सुभागीपणांची आनी दुसरी हाय हायपणांची. दोनूय वाटेन आमी आसपाक शकता. ह्या संवसारांतलीं मनशां आमी जियेता तेन्ना आमकां ह्या संवसाराची वंडावण आसा, ह्या संवसाराची ओड आसा, आनी ह्या पासत आमी वायटा वाटेन पडपाक शकता. तेच बरोबर देवाची कृपा आमकां थांबनासतना आसा. दर एक साक्रामेंत आमकां ह्या कृपेची एक झोर. देवाक आमी चिटकून येवन जितले पावटी आमी मागणें करता, देवा लागीं आमचो संबंद सांबाळटा, तेन्ना आमकां ह्या सुभागीपणाची झोर. पूण जितले पावटी आमी देवा कडली पयस वेता आनी देवाक सोडून ह्या संवसारान गुल्ल जाता, तेन्ना आमी हे हाय हायपणाच्या वाटेर वेता. देखून भाव भयणीनो, आमकां जेजू सुभागी जावंक उलो मारता. दोनूय वाटो आसात खऱ्यो, पूण विचून काडप आमचेर दल्ललें आसा. आमचेर खंयचेंच म्हणल्यार सुभागीपणूय आमचेर थापलोलें ना म्हणून हें हाय हायपण आसा तेंय आमचेर थापलोलें ना. विचून काडूंक आमचेर जण एकल्याचेर आसा. म्हणटच चॉयस इज योर्स. आनी हो चॉयस, ही वेंचणूक, हें विचून काडप आमचें सारकें जावचें पासत. हाच्या पयल्या वाचपान बागयोन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन सांगता तें आमी आयकलां. जें कितें वायट आसा, चुकीचें आसा, तें जिवीत सोडूंक एक आग्रो, एक खोल उलो बागयोन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन आमकां जण एकल्याक हो उलो मारता. आनी जें कितें वायट आसा तें आमी जाणा, ताचीय खबर बागयोन पावलू करता. हें सगलें जें वायट आमकां त्या वायटा वाटेन, हाय हायपणा वाटेन उडयता, तें सोडूंक. ताणें म्हणलें कॉलस्कारांक, आतां हें सगलें तुमी सोडून दिवंकूच जाय. हें बरें उतर उजार केलां, दिवंकूच जाय. बेश्टें तुमी सोडून दियात, सजेशन न्हू. हें सगलें वायट तुमी सोडून दिवंकूच जाय. नाजाल्यार सर्गीच्या राज्यांत सुभागीपण ना. कितें तें? राग, क्रोध, विकोटाय, चाळयो, मेळें उलोवप, एकामेकाक फोटी मारप, आदले पातकी सैमाक आनी तांच्या कर्तुबांक पाठ करप, हें सगलें करपाक लायलां. भाव भयणीनो, अशें आमी करता तेन्ना नवीं मनशां तुमी जातल्यात म्हूण आमकां बागयोन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन उगडास करता. तर नवीं मनशां जावचे पासत हें सुभागीपण आमी जोडूंक गरज. तें दवरलेलें आसा आनी तें सदांच उरतलें. देव तें विड्रॉ करिना.
तें सदांच दवरलेलें आसा तें विचून काडीत जाल्यार आमच्यान नवीं मनशां जावपाक जाता. तर आमकां जण एकल्याक नवीं मनशां जावंक जेन्ना उलो मारला हें सुभागीपण आमचे मुखार दवरलां, विचून काडया. हें बरें आसा तें विचून काडया आनी ह्या पासत जें कितें वायट आसा आमच्या जिवितान तें सोडून दिवया. जशें बागून पावलून उगडास केला, संवसारीक खुशयो तुमी मारून उडयात. किल दॅट बॅड वन, म्हळ्यार तुजे भितर जें वायट आसा तें मारून उडय आनी तुज्या नवो मनीस तुजे भितर जिवन कर. किल, मारून उडय कितें सांगलां? कामचार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो वंडावण्यो, आपस्वार्थ. आनी हो आपस्वार्थ म्हणल्यार खोट्या देवाची कुड्या देवाची पुजा. तर असल्यो वस्तू तुमकां देवा कडली पयस करतात आनी देवाचें कोण आयकना ताचेर देवाचो क्रोध देंवतलो, हेंय आमकां सांगलां. आयज भाव भयणीन हो देवाचो क्रोध वेगवेगळे तरेन देंवलेलो आमकां दिश्टी पडटा. जरूय म्हणप बरें न्हू आनी म्हणपाक आतां बरें दिसना, कित्याक आमी देवाची काकलुतीची खबर करता, देवाच्या मोगाची चड खबर करता, देखून देव आमकां खास्त लायता म्हणपाक बरें दिसना. पूण खरेपणी आमचे भोंवतणी नदर मारीत जाल्यार सवका सवका हो क्रोध आमचेर येता तो दिश्टी पडटा. आनी जीं कोण देवाचें आयकूंक सोदिना, जीं कोण देवाचें उतर परो घालता तांचेर देवाचो क्रोध देंवतलो बागून पावलून आमकां ह्या आयच्या वाचपान सांगलां. देखून चतराय धरुया. क्रोध आमकां नाका, हें कोणाक विचारूंक पासून नाका तुका देवाचो क्रोध जाय काय देवाचो आशिर्वाद जाय. आमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद जाय. देखून हें जें कितें आमकां देवाचो क्रोध आमचेर हाडपाक शकता म्हणजे देवाचें आयकनासतना रावन देवाचीं उतरां पाठ करीत जाल्यार तो क्रोध येतलो. तो आमकां नाका जाल्यार सादी वस्त करपाक जाय, देवाचें उतर मानून घेवपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर जें मानून घेवपाक जाय म्हणलां तें बेश्टें वाटे वयलें केस्तांव न्हू, वो बेश्टें सांगपाक जाय म्हण न्हू, पूण जें कितें आमकां जिवीत दिता तेंच देवान सांगलां. देखून तें आमी आयकपाक आमकां हो कायदो आसा. हे बेटीन हीच कृपा आमकां मागुया. देवाचें उतर, देवाची आज्ञा आमी पाळूंक आनी जिविता वाटेन आमी चलूंक. वायट जें आसा तें आमचे भितर मारून उडोवंक आनी बरें आसा तें आमचे भितर जिवें करूंक आमकां हे बेटीन कृपा मागुया. गायन करूया गायनाचो C38 पेज 44. C38. तुझ्या उदारपणांत आमकां लायता तुका बेटी प्रितमीन दिलान म्हजे सर्वेस्परा सृष्टीच्या तुझ्या उदारपणांत दाखवलेन दिलान मनशाच्या भावनांत म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयलीक आमच्या नाकेक उबी सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एकाच मनाची आनी एकाच काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयकतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दनवराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गादी संसार भरला तुज्या प्रभावान. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगुटुया. तुज्या घोसाळी बरो जीवनपणा ओरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. गरीब ती सुभागी. आमचें सुभागीपण देवाच्या उतरान आनी जें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा तातूंत दादोशी जावन सुभागीपण आसा. हें सुभागीपण आमकां दिसाच्या दिसाक फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयाक जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे संसाराचे पाप घातले, आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप घातले, आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप घातले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें उमोलीक मांस रगत घेवन ह्या वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचनिया जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज आमच्या रेतिराचो दुसरो दीस 5:30 वाजता आमी सुरू करता. त्या उपरांत उलोवप आनीक 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण. आमी एकामेकाक उगडास करुया, एकामेका पासत मागुया. भोव करून जीं कोण ह्या रेतिरान भाग घेतात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माई, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माई, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासवांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई, निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी, आधार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कोर वस्कोत काळजाच्यांक. माग करचे पासत जा शेरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत. फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. प्रार्थुया.
हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणे आयक. सोमिया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरी सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गीत करूया गीताचो स्वाद T29 पेज 216 T29. Be my